piedara raulah ikhlasada Bapa jago ada somes obantare kaisa amchi betoi tau gayana swati sakramenta swati sakramenta swati sakramenta amkan basang raulah tuji dil sekasai amci duka pusai tuje seshindawo eta amci pembesaran sangka swati sakramenta swati sakramenta. Bagacha bawanan bininom एक बरो दीस देवान आमकां फावो केला पंपय मायाच्या पांयांतळा आमी आयल्या आमची अर्गां तेसावां भेटोवंक ता जेजू मुखांत्र मोरये मुखांत्र आमच्या देवा बापाक आमच्या मुखार आसा आमचो इश्ट आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र उंड्याच्या एवकरिस्ताच्या रुपांत आमचे खातीर तो ताची हाजरी आमकां तो दिता ताचे मुखार आमी सरपडण आसाव ताचो मोग आमी नियाळ करया आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गां स्तुती पाठोवया आमच्या इतल्या व्हडा मोगान तो भरून सदांच आमकां तो राखून आसा आनी आज तोच म्हणटा तुमी कश्टांतल्यान वाजून वयतल्यान म्हजे जशी येया हांव तुमकां विशेव दितालो आमच्या जेजूक परत्याने पळय तकलीफा गावन सर्वस्व आमचें समर्पण करून आमी आर्दान करया आनी गावया हे देवा Bapa tu seginca serpodon Tuhan naman kata aratan ani wandan guru जीवन है आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवन है आमचे समर्पिता Jesus Krista tu sergica
थोडो वेळ मौन रावन पवित्र सक्रामेंतान हजर आसच्या जेजू मुखार आमची दिस्त आमी कंसोवया, आमी ताका पळोवया आनी खंडीत जावं तो खरेंच आमकां पळोवंच आसा. ताणें सांगिल्लें, तुमी कश्टांतले न्हू वजन ववेतले म्हजे अशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. ताची मोगाची बुजोवणेची शांत समाधान दिवची विशेव दिवची उतरां आमी आयकोंक आमकां सिल्लो वेळ तयार करया. देवाचे उतर आयकूंक आमी उबी रावया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. अध्याय 11 वळ 20:8 तावन 30 पर्यंत. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ आनी म्हजें वजें हळू. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. देखून बसयात. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, ह्या समाजेंत आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमचे म्हणले कश्ट, आमचे म्हणले वजें, आमचे म्हणले कुरीस, आमचे म्हणले पिडा शिडा आमकां भोगूंक मेळटा. सगळ्यांनी आमकां सांडून गेलां म्हणलें थोडे वटी ते एकताचे बेजार पोवन निराश पोवन आमी भोगोंक पुरो. हांव एकसुरो वा हांव एकसुरी जावन आसा, कोणूच म्हज्या सांगातान ना म्हणल्या त्या निराशपणान आमी जियेत आसतना तसो जेजू आमकां हर एकल्यांक की तो म्हणटा, हांव तुमकां जाणा, तुमच्या नांवान हांव जाणा. तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं गर्भसमाच्या पयल्यान हांव तुका जाणा, तुज्या नांवान हांव तुका आपयतां. आनी वस्तू जेजू आमकां हर एकल्यांक की आज आमच्या मोरये मायेक पंपय सायबीनेक मान करूंक आयिल्ल्या वखदां तो आमकां हर एकल्यांक आपयता, आमकां हर एकल्यांक आपणूक आशेता. आनी प्रत्येक जावन पिडे शिड्यांत वळवळतल्यांक मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी दिवंक तो आशेता. तेच जेजूच्या आपोवण्या पाळो दिवन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी हांगासर आयिल्ल्या वखदां तेच जेजू सांगाता आमी रावया. जेजूक आमी अर्गां स्तुती पाठोवया आनी आमी गावया गीत जेजू आपयता.
खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दर्शन जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दर्शन जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांताल्या जेजू आपयता कश्टां सांबाळतना नसतानी अडचतना कश्टां सांबाळतना कश्टांनी अडचतना निराश नाका दैरान आपय तो तुका उलंडटा निराश नाका दैरान आपय तो तुका उलंडटा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांताल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू तुका म्हाका एकल्यांकी आपयता जेजूको आमचो गरज ना जाल्यार म्हाका तुका जेजूची गरज आसा कित्याक पातकांच्या कोणांत आमी लोळट आसतना केवळ जेजूच्या अमोलीक रक्ता वरवीं मात्र आमची पातकां तो धुवन काडटा सैतान फोळण धांवतात खंयच्या वेळार जेजूक हांवें उलो मारल्यार जेजूच्या पवित्र नांवांत ताचे त्या सक्तेन जेजू म्हाका गूण करता म्हाका बुजवून दिता म्हाका सोडवून दिता आनी ताच्या संगाता विशय बगोवंक देवाचे मुखामळ रूप पळोवचें भाग तो म्हाका दिता जेजू आपयता तुमी कश्ट येतल्यान वाजून ववेतल्यान म्हजे जशी येया हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां संवसारांत तुमकां कितली आस्त बदी आसूंक पुरो दुडू भांगर आसूंक पुरो भुरगेंपणां आसूंक पुरो बरें काम आसूंक पुरो बरें कुटुंबादारां आसूंक पुरो पूण मोगाचें न्हू जेजून दिवचें समाधान शांत समाधान जेजून दिवचो विशय आमकां कोणीच दिवंक शकना तें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजे सरशी तुमी येया म्हजे सरशी येया म्हज्या सांगाता रावा कोण म्हज्या सांगाता रावता कोण हांवें सांगलें आयकता म्हजें उतार पाळून म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेता खंडीर जावन तो बागी जावन आसा कोण म्हजो चड मोग करता गे हांव ताचो चड मोग करता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमच्या काळजांत अर्घा स्तुती आसा कित्याक आज जेजू विना आमी कितेंच करूंक शकना जेजू वरवीं आमकां हो बरो दीस फावो जाला बरी भलायकी फावो जावन तेच मोरये मुखांतर मेळ्ळ्या उपकारांक देवाक देवा जेजूक आनी पवित्रत्म्याक अर्घा स्तुती पाठोवंक आमी हांगासर आमी आयल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज खंडीर सावन देवाक आमी अर्घा स्तुती पाठय जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या अर्घा स्तुती वरवीं देवाची ओगळीक मान सोडना पूण आमी किरकोळ रचना
देवाची भुरगीं जेजूची भावांनी भयणी आमकां हें गरज आसा आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमच्या मोतीची कुडीची भलायकी आमकां मेळटा मोतयेक आमकां समाधान लाभता सांत पावलो म्हणटा की करसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो बाप क्रिस्त सोबे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गेंच्या सर आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वाद केल्या बाप्तिस्माच्या क्रिस्माच्या पवित्र त्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर हेर सक्रामेंता मुखांतर एवकर्स सक्रांत मुखांतर ताणें आमकां पवित्र केल्यांत तें जाल्ल्यान आमी ताका अर्गां स्तुती आमी पाठोवया किर्तनगार 89 वळ 1 म्हणटा की सर्वेस्पराचे उपकार ससनाक हांव गाजयतलो आनी सर्वेस्पराचे उपकार सदांच तुमच्या बऱ्या भलायके वंत आशिर्वाद जाल्ल्या त्या वंटासनी स्तुती गावयात किर्तन 107 वळ 1 म्हणटा की सर्वेस्पर अर्गां दिया कित्याक तो सदांच बरो जावन आसा बरो देव आमकां बरी भलायकी दिवंक बेसांवांनी बरोवंक आमकां ताणें आपयला तें जाल्ल्यान सांत पावलो म्हणटा हर एका काळार चर काळार देवाक तुमी अर्गां स्तुती तुमी पाठोवया कित्याक आमचो देव खंडी सावन एक आवय साणीत जाल्यार तो तुमकां सांडचो ना मोरयेच्या स्तुती गायनान मोरयेंत गायलां लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 6 आनी 50 आनी 5 म्हजी जीव सोम्याची स्तुती गाता म्हजो आत्मो सोम्याची स्तुती गाता आज सगळ्या कुडी आत्म्यान बरोवन आमी सोम्याची स्तुती गावंक आसा कित्याक देवान मोरये थंय केल्ल्या वर्त्या कामां बरें आमचे थंय ताणें वर्ती कामां ताणें आज केल्यांत आनी ते जाल्ल्यान देवाक अर्गां स्तुती आमी पाठोवया तुमची जबाब हांव अर्गां दितां जेजू सोम्या तूं म्हजो देव देखून हांव अर्गां दितां जेजू सोम्या तूं रायसो राय देखून हांव अर्गां दितां जेजू सोम्या तूं म्हजो देव आनी सोमी आनी धनी देखून हांव तुका अर्गां दितां सोम्या तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून हांव तुका अर्गां दितां जेजू सोम्या तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुका अर्गां दितां जेजू सोम्या ह्या वेळा तूं म्हज्या सांगाता आसाय देखून हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमकां तुजो भाव आनी भयणी जावन स्विकार केल्ल्या पासून हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमकां जानवयेन भरलेल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमकां कुरपेन नेटेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमकां विविध अनवरांतले सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमची बरी जतन करूंक विगार सहायक विगार धन भयणी आनी आमकां वडिलां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमच्या भावार्थांत कश्टा वेळार केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आमकां पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू तुजी माय आमकां मरये मुखार सबार दिनी आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू पंपय मायेच्या ससायकाल सावळेकाल आमकां दवरल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू अर्गान भरल्या काळजान देवाची स्तुती गावया आनी आमी गावया हांव होगळाप दितां जेजू अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजान हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू काळजान हांव स्तुती करतां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू म्हज्या काळजान हांव
संतोष पावता हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत वय मोगाचे न्हू मोग म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजून आमकां शिकयलां आमी मोगा विशयांत व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो आयकल्यांत फिल्मां आमी पळयल्यांत बूक आमी वाचल्यात पूण मोगाचे न्हू मोगाची व्हडली काणी जावन आसा व्हडलें गडी जावन आसा वो व्हडलो तो एक काजार जावन आसा श्रेश्ठ देवा आनी इस्रायला मदें जाल्लें हांव तुमचो देव तूं म्हजी तुमी म्हणची परजा तुमी म्हजी भुरगीं हांव तुमचो बाप एक आवय तुमकां सणीस जाल्यार हांव तुमकां सणीस ना ह्या वर्त्या मोगान देवान आमचो मोग करून तेदना प्रभादेंक आमचे मदें दाखोवन मोग म्हळ्यार कितें देव आमचो आनीक मोग करता म्हूण तो संदेश ताणें दिवन अखेरी ताच्या पुता जेजूक जुवां म्हणटा अध्याय 3 वळ 16 देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमच्या संवसारांत धाडलो आनी तो आमच्या खातीर क्रुसाचो मोरान मोरला मेला वर्तो मोग जेजूचो जावन आसा एक इश्टा पासो जीव दिवन ताका वर्तो मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजून ताणें आमचो मोग केला कशें देवान सांगलें की एक आवय तुमकां एका बाळाक विसरना एका दाळ विसरी जाल्यारय हांव तुमकां विसरचो ना म्हणल्यार जेजू सांगला हांव तुमच्या संगता सदां काल आसतलो तुमी भियेनाकात म्हज्या मोगान तुमी रावा म्हजो मोग तुमी नियाळा म्हजो मोग तुमी हेरांक दिवया तेन्ना खंडीत जावन तुमचें तें शांत समाधान आसतलें देवाक आमी अर्गां स्तुती पाठयली जेजूक आमी अर्गां स्तुती पाठयली पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण आमी अर्गां स्तुती पाठयतना तेवा तस देवाक अर्गां जावन वर्तो मोग केल्ल्या देवाक अर्गां जावन तसो त्री एक देव देव बाप देव पूत आनी पवित्र आत्मा आतां थोड्याच वेळांनी आमकां ह्या सक्रामेंत आमकां आशिर्वाद दिवचेच्या आदीं परत्यान एक फावटी आमी देवाचो मोग नियाळून गीत गावया एक आवय विसरीत जाल्यारय हांव तुमकां विसरचो ना हो संवसार विसरीत जाल्यारय हांव तुमकां विसरचो ना संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका कुशीत असताना हांवें तुका विसरला आवयचे कुशीत असताना हांवें तुका विसरला हाताचेर म्हज्या तुजें नांव लेखला नांव तुजें लेखला हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका
सांडगी दिंबेर पोडयाम मौनपणे एक घडीभर परत्यांत जेजूक देवाक अर्गां स्तुती पाठोवया कित्याक सक्रामेंतान अरस आजरसो जेजू ताची पवित्र आशिर्वाद आमकां तो दिता आनी हे पवित्र बेसांव आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक गरजेचें प्रत्येक जावन पिडेस्त आसल्यांक तें एक भलायकेवंत आशिर्वाद सलवंत आसल्या निरासने आसल्यांक एक जैताचें आशिर्वाद जावंक पावतलें. सक्रामेंताचें बेसांव घेवंक गीत आमी गावचें. Boda sakramenta sustanaman koruya Purvila jarupa bodla novioriti adarya salvovecha Bolivia, Sesi Bapa, Sesi Puta, Ulasani Stutiza, Podvi Maima Sesna Sesna, Ekastaria Nesita. Spirita sama semi navarta. Amen. Prartuya हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुवें केल्ले सर उपकार आठोवन तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर तुजी येताय आनी राज चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. संतोषाची मेटा काढून एकामेकाक लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलाक तुझ्या एका मना मोगान हाडलाय
लागी ओढ आता तुझी कृपा जोड पिता वर्गा समेत आम्ही एका कळसा एका ताळ्यान गीते गायता मानाने काळजाने जाता एकच कुटुंब तशे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मानाने काळजाने जाता एकच कुटुंब तशे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा. Yemis Venet Rosario Jairaद्यां खातीर आमी भेटोवचे. आज आमचे सांगत आसा मनादीक बाप रॉक डिखुना कापुचीन याजाक तुमच्या नांवे तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक धर्माची शिकवण दोतोर नो नंबर 1324 सांगता की पवित्र एवकारिस्त जावन आसा आमचे जिणेचें मूळ आनी आमच्या कातोलीक जिणेचें शिकार जावन आसा. पवित्र एवकारिस्तांत तावन आमी जेजूची सकत ताचे मांस आनी रगत ताचें उतार सेवन आमी एवकारिस्तीक परजा आमी जाता. पाद्रे पियो सांत म्हणटलो सूर्यो उदेना जाल्यार वो संवसार मुंद वरची सकत आसा पूण तें साध्य ना, स्वाभावीक न्ही. पूण एका दाडा म्हज्या जिणेंत एवकारिस्त ना जाल्यार म्हाका जिणे जियोंक कश्ट. पळयत एवकारिस्ताच्या जिणेंत बरलेली मादर तेरेसा म्हणटा की कशीं उदकाल लागीं आसलीं झाडां तीं सदांच पांचवीं आसात उदकांत सकत कान घेतात गी तशें म्हजें जिवानी आज देवाच्या कृपेन जेजूच्या त्या कुडी मासा रक्ता वरवीं तें एक पांचव्या बरी एक नितळ निर्मळ जावन आत्मीकतायेन भरलेलें जावन आसा. आज आमी नव्यानाक आयल्या ह्या नव्यानाची शिकार जावन आसा पवित्र एवकारिस्त बलिदान. ह्या मिसा वेळार आमी देवाचे उतार आमी आयकता. जेजूची कुडे रगत आमी सवत आसतना मोरये माये बरी हांव सोम्याची चरण दसी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें ती जावं म्हणलीं. ती उतरां ती भावार्थाची उतरां आमची जावन कान घेवन त्या भावार्थान जियोंक जाय जाल्यार कृपा मागता आसतना पंपय सायबीन आमच्या हर एकल्यांचेर आमच्या हर एका कुटुंबाचेर प्रत्येक जावन घरा कुटुंबांत कोण एक सुरी आसात पिडेस्त आसात तांचे वयर भरपूर आशिर्वादान ताच्या पुता जेजू मुखान मागून धाडून म्हणलें मागणें आमचें जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानान करीत बरी वांटली जावच्याक पातकांचें बोक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुका भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सर वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच सुवार सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपददा देव आमचे काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Sumia kakuga, Sumia kakuga, Risa kakuga,
प्रार्थुया. काकूळदार देवा, आमी भोव अस्कत भुरगीं तुजें देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो पंपय सायबीचो उडास काडटना तिचे विनोवणेन आमचे आसतकायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोट्यापणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासन मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची भसावणी परगट करूंक देवाचे खुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवी नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास करतना देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटींत म्हजें सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच जेजू क्रिस्ता जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाड हाडलें. हे सुवार्तेचें सेवेंत देवान म्हाका परगटणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतलें सक्कड कश्ट सोसून आसा. पूण हातूं म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका तांक आसा म्हूण पातयेतां. देवाचें उतर हें. ओडपकार तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजे सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सोम्या सर्गी आसाय. धन्याच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरां परी म्हजे दोळे तुजेर आसात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. साकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचेर आसलेले परी आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकुळट करीसर ताचेर आमी ते ठेवयल्यात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. Alleluia, 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 Alleluia. हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सस्ता मोर सोना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो.
जुवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण क्लेफसाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बागलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या सिसान तिका आपणाची कन घेतली. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोरये मायेतय पंपय साहेबिनेतय मोगाच्या भक्ती कानो सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शांत समाधान हांव तुमकां एकल्यांक मागतां. पाप साहेब जुवान 23 दुसरी वातिकन महासभा आपयल्ली, पूण ती मुक्तुंच्या पयलें तो मरण पावलो. आनी ती दुसरी वातिकन महासभा मुखार येयल्लो शिल्पी जावन आसा पाप साहेब पावल सोवो, आतां भाग्यवंश पावल सोवो. आनी तो रोमांत पाप साहेब जावन आसल्या वेळार इटलीच्या सरकारान ताका एक फोन कॉल करून विचारलें की आमच्या इटलींत रोमा शारा लागीं एक भुरग्यांचें एक अनाथ आश्रम आसा. येदो म्हणसर इटली सरकार ह्या भुरग्यांची जतन करनासलो आनी मुखार ही जतन करूंक हांव पवी सभेक विनंती करतां आनी मुखेली जावन आसच्या तुमी ही जबाबदारी काडूंक तयार आसात गी म्हणून विचारल्या वेळार पाप साहेबान संतोशान तांणी जबाबदारी वैसून घेतली आनी जबाबदारी डॉन बॉस्को पाद्रापांक तांणी तांच्या अधीन दिली. डॉन बॉस्को पाद्राप हे अनाथ आश्रम ते तांणी दुरस्ती करचें काम तांणी सुरू केलें. एका कोनशांत सुरू करून मुखार सुरू आसतना पावले ते मुखल्या दरवटा लागीं आनी दरवटाच्या बगलेन आसलें एक ल्हानशें एक कूड आनी त्या कुडांत आसलो एक चरको भुरगो. ताची आवय ल्हान आसतनाच मरण पावल्ली. निरास्तो जाल्लो आनी आतां आसल्यारय कोणय खंयचो मोग आवयचो मोग दिवंक जायना म्हूण बगल्लो तो पूत तो चरको आवय नासलें जीवन व्यर्थ जावन आसा. हें जीवन हांवें कित्याक जियोवचें म्हणलें सवाल ताका उदेलें. त्या रुमांत आशिल्ल्या एका ग्लासाच्या कुडक्यान ताच्या हाताची शिर ताणें कातोरून त्या रक्तान ताणें ओनोदीर बरयलें, लायफ विदावट ए मदर नॉट वर्थ लिवींग. आवय नातलें जीवन व्यर्थ जावन आसा. आनी ह्या पाद्रापांनी तें रूम पेंट करून त्या रुमांत मोरयेची सोबीत पंपय सायबिनीची इमाज दवरली. भुरग्या हाती काडून घेनासली ती इमाज आनी थंयच तांणी बरयल्लें उतरां 300 उतरां त्या चरक्यान बरयल्लीं, लायफ विदावट ए मदर नॉट वर्थ लिवींग. आनी हर एकली त्या अनाथ आश्रमां भेट दिल्ली. त्या दरवटा लागीं त्या मोरयेच्या पांयां तळार रावून मागून ती भितर येतलीं. मोगाच्या भावान आनी भयणीन पंपय सायबिणीच्या भक्तीकान आज आमच्या मायेक पंपय सायबिणीक आमकार मोरयेक मान करूंक आमी व्हडा संतोशान हांगासर आमी आयल्या. कण्णे जावन आमकां काम आसा, आमची जबाबदारी आसा ती बगलेक दवरून मोरयेच्या आसल्या त्या खतखत्याच्या मोगान आमी हांगासर आयल्या. आमच्या आवयक आमी व्हरतो आमी मान दिता, गौरव दिता. आमची आवय देवा सारकी समानती. देव जावन आसा सोबीत व्यक्ती आनी दुसरो व्यक्ती जावन आसा एक आवय. तें जाल्यार आमी तिका मातृ देवो भाव म्हणून आमच्या प्रख्यात उपनिशद ग्रंथांनी तिका आमी उलो मारता. ती एक देव जावन आसा. देव म्हणलो शब्द संस्कृत भाशेच्या दिव म्हणल्यार त्या मुळांतावन येता
आनी दिवू म्हळ्यार दोन अर्थ आसात. एक आमकां कोण कितें दिता गे तो देव जावन आसा. आमी म्हणटा मातृ देवो बावा, पितृ देवो बावा, गुरू देवो बावा. एक शिक्षक आमकां शिक्षण दिता. अतिथी देवो बाबा आमच्या घरा आयलो सैरो देवाच्या रुपार तो येता, संतोष समाधान आमकां हाडटा. आनी अनेक अर्थ जावन आसा. वॉट एवर दॅट शायन्स इज गॉड. कितें पर जळटा गे तो देव जावन आसा. सूर्य पर जळटा तें जाल्यार आमच्या भारतीय संस्कृतींत आमचे हिंदू धर्माचे लोक सूर्याक देव म्हणून मानतात, नमस्कार करतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उप्पीगिंत रुचिल्ला ताईगिंत बंधुल्ला आमी म्हणटा. कितें कशें मीठ आमच्या जेवणाक रुचूंक गरजेचें गे तशें आमच्या जिणेंत आमचे जावन व्हडली एक इश्टीन, आमच्या सांगातीन आमकां मरता पर्यंत, जल्मातान पाळण्यातावन फोंडा पर्यंत आमकां सांगात दिवची जावन आसा आमची आवय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ अरिस्टॉटल म्हणटा की एका आवय आनी भुरग्यां मदें एक स्वाभावीक संबंध आसा. एका आवय आनी भुरग्यां मदें स्वाभावीक संबंध आसा. एक पटी मात भुरगें पाळण्यांत रडतना आवय आसता तो न्हू जीव पळोवन मागीर उरल्या वेळार पुरा ती आवय भुरगें रडतना आवय रडटा. कित्याक हो एक वर्तो मोग आवय आनी भुरग्यां थंय आसलो. हेनरी फोर्ड टिचर म्हणटा की ए मदर्स हार्ट इज लायक ए टबॅर्नकल. एक आवयचें काळीज जावन आसा एक टबॅर्नकल. त्या टबॅर्नकलांत आमी पळयता जिविताचो उंडो जेजू आसा. आनी आमचें आवयचें काळीज एक टबॅर्नकल जावन आसा. कित्याक आमकां जिवीत दिवन तें जीव देवान दिलो जीव मुंदच व्हरचें, पोस करचें एक टबॅर्नकल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या संवसारी आवयांक इतलो मान आमी दिता आसतना सर्गींच्या आवयक आमच्या अवंकार मोरयेक कितलेशे मान गौरव आमी दिसय. प्रख्यात तत्वशास्त्र दैवशास्त्रज्ञ कार्ल रान म्हणटलो की गॉड वॉन्टेड ए वुमन अँड द ह्युमॅनिटी वॉन्टेड ए मदर. God and the humanity found that mother in woman, the person of Mother Mary. देवाक एका स्त्रियेची गरज आसली आनी मनशा कुळाक एक आवयची गरज आसली. ती आवय आनी स्त्री मेळ्ळी ते अवंकार मोरये थंय. प्रख्यात आर्च बिशप फुलटन शीर म्हणटालो द ओल्ड टेस्टमेंट ओपन्स विथ द कर्सेस बट द न्यू टेस्टमेंट ओपन्स विथ द ब्लेसिंग. आमची मनशा कुळाची पयली आवय एवेच्या आविदेवपणा वरवीं मनशा कुळान पाताक भितर सरोन सर्गीचे बागलां आमकां धांपली जाल्यार मोरयेच्या विधेयपणा वरवीं हांव जावन आसा सोम्याचे चारान जशी तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे तन जावन जाल्लें म्हणल्यार त्या खालते मना वरवीं आज सर्गीची बागलां आमकां उक्ती जावन बेसांवांनी ती मोरी आमकां आज भरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमकां साल्वासांव जोडी जाल्यार 3 हातेरां आसात. एक हातेर जावन आसा तेच जेजूचें पवित्र नांव. दुसरें हातेर जावन आसा तेच जेजूचें आमोलीक रगत. आनी तिसरें हातेर जावन आसा तीच अवंकार मोरी तेच कोंताचें भक्तीपण. ते कोंत आमकां दिवन तिणें सदांच तुमी तुमचे जिणे पयना मुखार वचा म्हूण सांगला. म्हाका ह्या दिक्षा दिल्लो 29 वर्सां पयलें मैसूरचो पयलोचो धर्माध्यक्ष बिशप जोझफ राय देवादीन तो म्हणटालो की जपसरद नोटा पिशाची वोटा. केन्ना आमच्या हातांत मोरी आसा, मोरयेचें हातेर आसा, कोंत आसा, ती आमच्या संगता आसा. ती आमकां सोर वायट विघ्नातावन मोरनातावनी आमकां तो राखून व्हरता. आनी ती जावन आसा आमची अवंकार मोरी. त्या अवंकार मोरयेन सांगलें सोर संतती म्हाका धन्य म्हूण आपयतल्यो. तिच्या स्तुती गायंत लुकास वांजेल अध्याय 1 अवसर 5 आमी आयकता ऑल जनरेशन्स वील कॉल मी ब्लेस्ड म्हणून. ते जाल्यार आज कितलेचे फेस्तां आमी आचरण करता, कितलेचे संघ संस्थे मोरयेच्या नांवां, कितलेच्या सल्ल्यांची नांवां मोरयेचें नांव तांणी घेतलां. जानेवारीच्या पयल्या तावन डिसेंबराच्या 8 तारखे मुनासरी आमी मोरयेची फेस्तां आमी आचरण करत आसा. जानेवारीची 1 तारीख मोरये मोरी देवाची माता. फेब्रुवारीची 2 तारीख मोरयेन जेजू टेंपलां भेटयलेलें फेस्त. फेब्रुवारीची 11 तारीख तेंच लूड साहिबीचें फेस्त. मार्चाच्या 25 तारखेर मोरयेक इस्बे हाडलें फेस्त. मेयाच्या 13 तारखेर फातिमा साहिबीचें फेस्त. आनी मेयाच्या 30 आनी 1 तारखे पोर आमी आचरण केलें मोरयेन एलिझाबेथची भेट केल्लें फेस्त. जुनाची 20 आनी 7 तारखेर तेंच मोरी नित्या धर्माचे फेस्त. जुनाची 16 तारीख तेंच
माउंट कार्मेल साहेबांचे फेस्त आनी ऑगस्टाचे 15 मोरी कुडी आत्मा समेत सरकार घेतले असम फेस्त आनी ऑगस्टाचे 22 मोरी राणी सरकाराचे राणीचे फेस्त सप्टेंबरचे आज मोन्सेचे फेस्त सप्टेंबरचे 15 दुखी साहेबांचे फेस्त ऑक्टोबरचे 7 रोजा साहेबांचे फेस्त आनी नोव्हेंबरचे 20 आनी एक परत्यान मोरी एक टेंपलान भेटले फेस्त आनी डिसेंबरचे 8 तेच इमॅक्युलेट कन्सेप्शन निष्कळंकमायाचे फेस्त आनी आमचे हांगा पंपय साहेबांचे फेस्त ह्या आमच्या फिरगेचे फेस्त आमी आचरण करता कितलेचे पूर्ण शेतां मोरयेक समर्पीत केल्यांत आमच्या भारत देशांत आसात सगळ्या संवसारांत आसात 1050 आनी 30 आनी 21 तेंच गुडालुपेचे मॅक्सिकोचे गुडालुपेचे पुण्यक्षेत्र थंयसर मोरी तांकां लोकांक थंय दिश्ट पडोन तांकां सांगूंक लागली तुमचो भावार्थ तुमी घट करा जेजू सर्शीन तुमी मेटां काडा 1850 ती लुर्दांत फ्रांसाच्या लुर्द शारांत त्या बेर्नादेताक ते दिश्टी पडोन हांव जावन आसा कथावे गर्भ संभावले मोरी म्हूण तिणें सांगलें 1917 फातिमा पोर्चुगाला फातिमा तुमी गेल्यार थंयसर आसा लुसी फ्रांसीस आनी जेसिंताक ती दिश्टी पडली आनी तशेंच आतां अनेक पुण्यक्षेत्र आसा 1980 आनी 1981 नंतर मेजगोरी म्हणल्या कडेन पवी सभेन त्या एक आमच्या एक पवी सभेचें पुण्यक्षेत्र म्हणून त्या व्हडा मट्टान ते एक परगट करूं ना जाल्यार थोड्या फिरगेचे लोक वट्टू जावन थंयसर येसात बॉस्निया आनी हेर्झगोविना म्हणल्या त्या गांवाच्या बॉर्डरार थंयसर आसा आनी मस्त लोक थंयसर येता आनी ह्या आनी तुमी गेल्यार इटली गेल्यार थंय नेपल्स म्हणून आसात आनी थंय पंपय साहेबीचें पुण्यक्षेत्र आसा सडा सकळ पुण्यक्षेत्रांक एक मॅक्सिकोसून हांव गेलां आनी आमी पळयलां कितलेचे भक्तीक लोक थंय मोरयेक थंय येता कित्याक मोरयेच्या लोकांक धर्म ना बाच ना जात ना कित्याक मोरी सकळांची आवय जावन आसा एक फावटी एक हिंदू धर्माची स्त्री एका भुरग्याक हाडून मोरयेच्या पांया तळा हाडून एका पुण्यक्षेत्रांत मागणें करता आसतना तिचे भुरगें पिडेस्त जावन आसलें गूण नात्र जावन नासलें परतान ती दुखांनी ते मागता देवा लागीं मोरये लागीं मागता म्हज्या भुरग्याक तुजी खुशी वय जाल्यार गूण कर गूण जावन आसल्या भुरग्याक ती काणून पाटी घरा येताना थंयसर आसल्या आनी एका भक्तिकान ताका विचारलें तुवें व्हडा भक्तीन मागणें केलें पूण तुजें भुरगें गूण जावना कितें तुका भोगता आनी ती म्हणली की आज म्हाका भोगता आज हांवें म्हज्या भुरग्याची जतन काणगे जाय तशेंच आनेकलें विचारलें आनेका धर्माच्या विचारलें त्या हिंदू धर्माच्या एका स्त्रियेक विचारलें तुमच्या धर्मांत इतल्यो देवी आसात कित्याक आमच्या धर्मांत एकच देवी मोरये सरशी तुमी आयल्यात आनी ती म्हणली की आमच्या धर्मांत इतल्यो देवी आसल्यार खंयच्या देवीच्या हातान एक भुरगें पळोवंक मेळना पूण तुमच्या मोरये मायाच्या हातान केन्ना एक भुरगें आसा ती जावन आसा खरी हांवय भुरग्यांची कश्ट कितें म्हूण ती जाणा वय मोगाचे न्हू आज कितलोसो लोक आमी क्रिस्तांव कातोलीक मात्र न्ही तुमी बेंगळूर गेल्यार आनी तशेंच तुमी वेलांकनी गेल्यार आनी बॉम्बे तुमी गेल्यार बँड्रा कितलोसो लोक अन्य धर्माचो लोकय मोरयाच्या पांया तळ्या येतात कित्याक मोरी एकल्यांची आवय जावन आसा कोण तिच्या पांया तळ्या खऱ्या भावार्थान देवास्पोना येता की खंडी जावन तांकां खाली हातान ती पाटीन धाडना आनी तुमी बागी ह्या उर्वा फिरगेजीन तुमी मोरये मायक तुमचे शारोतीन जावन तुमी घेतल्या तिच्या पांया तळ्या तुमची कुटुंबां आसात कुटुंबांत आसले हर एकलीं तुमची भुरगीं बाळां आसात खंडी जावन ती तुमकां राखून व्हरता आज मोरये मायक आमी कित्याक मान करता ती देवाची आवय जावन आसा कुरपेन भरलेली आंजबोडयो सांगलें ना मान मोरये तूं कुरपेन भरलेली ती एकली मात आसा वय मोगाचे न्हू जल्मात आदींत देवान तुका कुरपेन भरून कुरपेन नेटोवन तिका विंगड दवरलें तिका देवाची आवय जाय म्हणून देवाचें एक सोपान जावन आसलें म्हाका असलेच एक स्त्री जाय जाल म्हाका असलेच एक चली जाय जे मनशा काळाची आवय जाय म्हणून आनी सें सोपान मोरये जारी केलें आनी आंज बोडयान मोरयेक येवन विचारलें सवाल विचारलें तूं देवाक मनीस जावं सोडताय गी तूं देवाक मनीस जावंक एक अवकाश करून दिताय गी म्हणल्या वेळार तिणें म्हणलें हांव जावन आसा सोम्याचे 4 अंदसी तुज्या शब्दावन म्हजे थंय जावं आमी इजोले भुरगीं जातात सर्ग खंय आसा सर्ग आमी वयर आसा म्हणटा पूण मोरयेच्या त्या खालत्यापणा वरवीं हांव सोम्याचे 4 अंदसी म्हणल्या त्या बसावणे वरवीं
तें दिल्या उतरा वरवीं आज सर्ग संवसाराक आयला. देव सर्गांतावन हांगासर आयला. तो इमॅन्युएल जाला. तो आमच्या संगाता आसा. आमी मनशांक कोणी आमकां फ्रेंड्स मेळ्ळ्यार हालो म्हणटा आमी. तशें आंजबोड्यान मोरी मेळ्ळ्या वेळार तिणें हेल मेरी म्हणलें. भाग्यवंत तूं आनी तिचें नांव फुल ऑफ ग्रेस, कुरपेन भरलेली. आनी त्या कुरपेन भरलेल्या मोरयेक आमी तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांत आमी तिका मान करता. मोगाचें न्हू, आमी कुरपेन भरलेली न्ही, कुरपां आमी घेतल्या, कुरपां आमच्या ती आसा, पूण कुरपेन भरलेली ती अवंकार मोरी ती जावन आसा. पूण आमी कुरपेन बरोवन साध्य आसा. कितें जेजून सांगलें तें आमी करता गी. जेजूच्या उर्त्रा प्रमाणे 100 शेकडे आमी जियेल्यार आमी खंडीत जावन कुरपेन भरलेले जाता. सांत स्टेफान आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो पयलो मार्तीर, ताका पातोर्मा ज्यूशी मारल्या वेळार ताणें सांगलें, बापा हे पाता तांच्या विरोधांत लेख नाका म्हणल्या वेळार त्या घडये तो कुरपेन भरलेलो. जेजू बरी तो जालो, देवा बरी तो जावंक शकलो. आनी आमी मोरये बरी कुरपेन भरलेली जावंक शकया. मोगाचें न्हू, आज मोरयेक फुलां अर्पून वाती पेटोवन नवें करूंक सुलाभ कोणीय करीत, पूण मोरयेची खरी भक्ती जाल्यार पावना. मोरयेची खरे डिसायपल जायचे आमी. इट इज इजी टू बिकम ए डिवोटी रादर दॅन टू बिकम ए डिसायपल. कोण मोरयेचे एक डिसायपल जातात गी, पाटलावदार जातात गी, खरी भुरगीं जातात गी, खंडीत जावन आमी दिवचें तें नोवेना ती मागणी मोरयेक आज बऱ्याक लागतात. तर मोगाचें न्हू, मागीर आमी आज प्रत्येक जण ह्या नोवेना वेळार आमचेच खातीर कोणें आमचे कडेन मागोंक सांगला, ह्या आमच्या फिरगेज कुटुंबा खातीर, फिरगेजच्या गोवळ्या खातीर, विगारा खातीर, सहाय्यक विगारा खातीर, बऱ्या मनाच्या सकयल लोकां खातीर, आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत ह्या फिरगेज कुटुंबांत वळून आसच्या पिडेस्तां खातीर, गूण जायना तसले असल्या पिडेस्तां खातीर, एकसुपूर्ण भोगच्या पिडेस्तां खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. तीच मोरी माय श्रेश्ठ वैज जेजू मुखांत्र ताची तिची कुरपेची भलायकेची बेसावां तांचे वयर वचून दी म्हणलें मागणें आमचें जावन आसा. आमेन. वस्त्रांनी मोतिया आशेनाय दूधनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तो सोमिया. मुंड्या वयना सवे अर्पिता अरकेरे आनी सांतुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोचे, स्वीकार कर काळीस मोचे. मोलाची वस्त्रांनी मोतिया आशेनाय दूधनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदा देव बाप्पा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मयमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र विचारांत सर्वेस परतून मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजप वन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूं फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत अवंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता.
आनी तुझे दिनवस्तेचे गीत गावन तुझे कनवळय आमी वाखनताव. शेकान शेक प्रितमेचे कितली वर्ती तुझे वीज बेता. सोर काळी मनशा थंय कितल्या परमे तुझे दयाळाय. तुज्या ल्हानमी साकरणेचे गाकुळची तुवें नदर घाली. आनी असो सोडवंदा मनशाक उळासो तुजो पोजेजो कुळ सामसो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखनता सर्गार. तांचे वाखनेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dărbaranță serveți portu. Sărganii sunsa, părla tucea vaibhava. Sărganii sunsa, părla tucea vaibhava. Sărgi tuca jai 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 o sărgi tuca jai jai jai. सर्वे sporaci navi e tata ca jai jai. सर्वे sporaci navi e tata ca jai jai. O sărgi tuca jai 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 o sărgi tuca jai jai jai. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदेने पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कस मोरान सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वजलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बावर्त सगळ परगटुया. Somi Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu जीवन साला, Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतले आमा सुमेस्तां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मरी देवाचे माये संगती भगवंत झुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन देर घेवन आतां आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडत दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करुया जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे येनेंत बरोशेन त्रेकतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे खुशे पोरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया तो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. देवचे म्हाका फावना पूण देव कडल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. गायता तुझी महिमा रता तुझ्या येण्या सोमिया गायता तुझी महिमा मुक्ते दोळुंदा दुर्बोळे बिडात येण्या तुझ्या दया सोमिया आत्मसो ताळो दीस गांताल तो म्हाका दैविक आदार तुजो सोमिया आत्मसो ताळो दीस गांताल तो म्हाका दैविक आदार तुजो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटू घेतला.
आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवन तुवें आमकां भरलाय. आमकां मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेच जिवान दिवान दीस अदीक भरून आमचे जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पंपई रोजा सैबिनीच्या मानाक नोवेन. उपकार मागचे मागणे. पातकाच्या कथाविणे जल्मल्ल्या अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी भावार्थ अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदिमागा हान बावळटी आसलेल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तो राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारा संवसाराच्या राय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदा वळा काकुळतीन राजवड सलोमच्या त्या फाटात हांव म्हजेरी या अंकुवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा वळा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरे म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये, नामान आमच्या जिवा आम्रता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये धायळे ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवार मरये भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. मरये मरिफात आमकां लाभिल्ल्या सर उपकारांक आमी हरगां दिवया. एकल्याक कंपनींत परत पाटी खाण गेल्लो आनी तांणी खाण गेलो पासपोर्ट पाटी दिल्ल्याक हरगां दिता. एकलो गांवाक बऱ्या तरान पाविल्ल्याक हरगां दिता. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर हरगां दिता. एकलो बरे मार्क्स काडून पास जाल्ल्या खातीर हरगां दिता. एकल्या परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर हरगां दिता. त्या जाणां मागले सर्व उपकार फावो केल्ल्याक हरगां दितात. हांचे बराबर देवान आमची मागणी पंपई माय मरिफात आयकल्यांत. आमकां मेळिल्ल्या आशिर्वादां आमकां मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती खडया काळजांत थावन पंपई माय मरिफात देवाक अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचे मागणे. पंपईच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पाप कतनतले माई म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावुरच्या मनान
हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येता. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसय केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपयच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बाबार्थान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितले बेरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रस्तां तुजे ससी धांवून येती. हांवें आनी समिस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद दिले. पोंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. 6 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, 2गांक बरी सैरीक फोव जमच्याक, एकल्याक भुरग्याचें देणें फोव जमच्याक, 4गांक बरें काम फोव जमच्याक, त्यागांनी बरें करून शिकूंक आनी बरे मार्क्स मेळोवंक, 2गांचो फुडार बरो जावंक, 2गांच्या मतीक समाधान फोव जावंक, एकल्यान काम केल्लो सांबाळ मेळच्याक, 2गांक परगांवांक विजा आनी काम मेळोवंक, तेगांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक, 2गांनी चिंतलीं कामां जावंक. ह्या सर्व तेसावां खातीर आमच्या लागीं मागूंक सांगलां त्या सर्व तेसावां खातीर आतां मावूनपणी आमी मागया. आज प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर मागचो दीस. परत नवें शैक्षणीक वर्स सुरवात जालां. इस्कॉला वेच्या सर्व भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. आश्रमांत आसचीं, अनाथ घरांत आसचीं, शिकप मेळनासतना कश्टोवच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागया. दिबे गेल्या. उगडास कर हे भोवधायळ आंकवारी मरये. तुज्या आसऱ्याक धांवलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदेंच कोणें आयकूंक ना. हे फातयेन धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. हे आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. फातके आनी खंतिश्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेन मागल्या वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकताना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफात जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं परता. पोंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यात. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजांत आनी जिव्या भावार्थान तुजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका. बघा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिसें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुव्या. हे देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नाच्या बचावीचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेची भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना
तांतू वाट आपल्या सोमी फाटला करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण तुजे लागीं परत हांव तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूम तुमचे सोय आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडूनच्याक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. भावार्थान तुजे सरशें आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केले आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टांच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोसार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या तशेंच घरा आसल्या समेस्त पिडेस्तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरेपात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडेची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें थंय गूंड भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता सोची येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. तकली बागोवन तुमच्या प्रत्येक देवाच्या आशिर्वादा खातीर मागाम. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोरपदे देवासो आनी बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे थंय रावो. आमेन. आज ह्या नव्याच्या दिसांगसर येवन आराधन चलोवन व्हरून हे मीस बेठोवन पिडेस्तां खातीर आमचे खातीर मागल्या मनादीक बाप रॉक डिकोना कापुचीन याजाक सांतान फ्रायरी हांगाचे वडील ते सांगतास विविध सेमिनरीनी प्रोफेसर ते तांच्या लागीं हांगासर येजे म्हणून विनंती केल्या वेळार जायत म्हणून संतोशान ते आज आमचे सांगत आसात. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक तुमचे नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हूण सांगता. सोमी तुझे सोवे आसा स्त्रियां भितर तूच दे. स्त्रियां भितर तूच दे. गाब्रिएल ओडव्या संगी भेटयता मान भक्तीचो. गाब्रिएल ओडव्या संगी भेटयता मान भक्तीचो. स्वीकार कर नमान आमचो. नमान आमच्या मोगाचो. स्वीकार कर नमान आमचो. नमान आमच्या मोगाचो. नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सोवे आसा. स्त्रियां भितर तूच दे. स्त्रियां भितर तूच दे. पंपैर सार माये Amabasot minarika Mogar puta sobe Amquar mori Ashirvadi amka. Pagyawan kasi sa Gurvin Iwaran ko amcha deva Amcha Swanante Babachi ani Putachi ani Puvidat Mechinami. Amen.